हा, फायनली पावले. केन्ना केन्ना फॉर अ चेंज सोयऱ्यांगेर रावपाक वसोकूय जाय. मम्मी येवंक जाय आसली आनीक मज्जा येवपाची. आवय गे कितले थकले. मम्मी तूं इतले पयस कित्याक काजार जाल्ली गे आ? बॅग काडया. उफ. बॅग व्हरोन बेडरूमान दवरूं? नाका नाका. हिंगा दवरया मागीर आंटीन भितर दवर म्हटल्यार व्हरोन दवरपाचें. आयज सायबा म्हाका आनी उगडासूच ना हेंचे कारण फक्त एअरटेलाकूच नेटवर्क मेवता म्हणून. म्हाका नेटूच यूज करूंक मेवचें ना. ना म्हणून कोणाक फोनूय करूंक मेवचो ना. वाज. आंटी कडेन हॉटस्पॉट विचारूं? हांव रिल्स पळयता पळयता हेंचें नेटूच काबार जावंक हा. आसूं सोड, एक दीस फोन नासतना काडपाचो. सगलीं आपआपली बिजी आसात. आंटी रांदता, भुरगीं आपली लिसांव करतात आनी अंकल कामाक गेलो. आंटीक रांदपाक आदार दिवं? म्हाजी बाबा स्टायलूच डिफरंट रांदपाची. हेल्मेट घालप, ग्लव्स घालप. हिंगा हें सगळें यूज करूंक खूंय मेवतले. तुमी कितें हांसतात? हां, तुमी आयकोंक ना? प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. अरे रांदता रांदता तेल उसवलें जाल्यार हेल्मेट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ग्लव्सूय बीन. हात बीन कातरलो जाल्यार. पळयलें हांव कितलें स्मार्ट तें. सोफार पांय लांबचे लांब सोडल्यार कितें म्हणटली काय म्हाका? रीत ना म्हणटली न्हू म्हाका? कितलो वगत म्हूण अहेंच बसून राव. मम्मी म्हाका घरा वचोंक जाय. ओ नो, चाव. हांव चाव पियेना आंटी. म्हाका बिलकूल बी लायक ना चाव. आनी पयलींच सांगूंक जाय आसलें. आतां नाकाय म्हणूंक बरें दिसना. कसलोच वास येता हे चायेक. आंटी खंयचे रानांतली चाय पत्ती यूज केला गे चाव करपाक? सोड, वखद म्हणून पिवपाची चाव. 1, 2, 3. आवय तोंडाक नाका. नॉर्मल राव. नॉर्मल. मम्मी म्हाका चायच्या नांवान हेंच्यांनी किरायटे पिवयला. ही सांजेची चाय बारी काय हायनान बीन काय? घारा आसलेल्या धोब्यांनी वचोन बिस्किट्यो सोदपाचे. शी खोलीत तान लागल्या सारकी. आंटीक सांगो उदक दी म्हणून. हुकूम घालता म्हणटली मागीर. हांव तुटोन घेता. हुंचे हांडींतलें उदक पिवपाचें काय? कुजनान कोण नाय बीन विचारपाक. ह्या हांडींतलें घेवन पियेता. कितें जाता तें जावं. हा, काय जायना जाल्यार पुरो हे हांडींतलें उदक पिवन. पिवपाचेंच जाल्यार पुरो हें उदक. दुसऱ्यांगेर आसल्यार उदक पिवंक पासून कितले त्रास. इतली भूक लागल्या पोटाक. आयज घोळ येवन पडटा दिसता हांव. जेवण केन्ना मेवतलें काय? 7 जाता थंय हा. पयलीं अंकल येवंक जाय, मागीर तेस करूंक जाय, मागीरूच मेवतलें जेवण. फायनली न्हावनूय जालें, अंकलूय येयलो आनी तेसूय जालो. आतां जेवण मेवतलें. कितें हें? 9:30 जालीं. केन्ना जेवण मेवतलें? मागोकूय जायना जेवण दी म्हणून. एक तर एसिडिटी प्रॉब्लेम हा म्हाका. घारा 8:30 म्हटल्यार जेवण मेवता आनी हिंगा 9:30 जालीं आजून जेवण ना. जेवण दिवचें सोडून टीव्ही पळयतात. लॉजीक नासलेले सिरियल पळयतात. कितें हें? 100 फावटी काजार जातली? 100 फावटी डिवोर्स जातलो? कोणाची यादाश म्हणून वयतली आनी कोण जुडवा उठपोन जातलो. एक सिरियलान आनी घोवाक डॉक्टरान डेड डिक्लेअर केलो. तरी पूण मेला तेजे बायलेन डिग्री नासतना ऑपरेशन करून पोतून चितो केलो तेका. सेन्सलेस बातमी. आनी कोण कोणाक मळबान वचोन चोंद्रिमाचो कुडको काडून हाडटा. वा. म्हाका जाल्यार बिलकूल लायक नाय सिरियल पळोवपाक. भुरग्यांक आनी घेवन पळयता असलें नाकाल्लेलें सिरियल. त्या भुरग्यांचे तकलेन मागीर तें सुत्ता. अरे भुरग्यांक देवाचे वयर कितें दाखोयात न्हू. बायबलांतली कितें स्टोरी घालून दाखोयात टीव्हीचेर. नाजाल्यार खंयचे सांतांचें जिवीत दाखोयात तेंकां. पण ना. आतां 8:30 लागलेली सिरियल पळोवपाक. 10:30 जालीं. कंटिन्युअस सिरियल पळयतात. हा चल, फायनली टीव्ही बंद केली. गे बाय कितले वाडटा गे आंटी. इतले कोण जेवता गे. हिंगासर वेस्टी करूंक मेवना आनी पुरो म्हणून मामींकूय दिवंक जावचें ना. एक तर जेवण इतलें लेट दिला की भुकूच मेली. आवय इतलें जेवलें की दिसता भाशेन पोट एक्सप्लोड जावपाचें आनी 5 वर्सां मेरेन जेवण नाका म्हाका. कितलो लेस टेम्परेचर दवरला एसी. फॅन आनी घातला. दिसता भाशेन कश्मीराक आहा खंय. शी इतल्या थंडायन म्हाका झेम पडपाची ना. एक तर म्हाका दुसऱ्यांच्या घरा झेम पडना. म्हाका न्हू ही सगळीं मारूंक सोदतात. पयलीं चाव दिवन, मागीर उपाशी दवरून आनी आतां फ्रीज करून. सबके सब साजिश में शामील है. तेंकां पळय काय बरें न्हिदल्यात. मोठो बोनस आनी घेतला आनी म्हाका हे पातळशे बेडशीट दिला. तेंकां एसी जाय आनी मोठे मोठे बोनसूय जाय.
कितलो टाइम जालो? 5:05 कोणी अलार्म लायला? एक तर कोण उठोनी बंद करिनात. आतां जेम पडटा थंय आसली. अरे उठपाचेंच ना जाल्यार अलार्म कित्याक लायतात दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करूंक? कोण रे? ही मिसता. स्कॉलाक वचपाची तयारी चलता. सगळीं उठली. आंटी इचारता उठले कित्याक काय हुंय? न्हीद हुंय. अरे ही भुरगीं म्हजे पांय माडयत ह्या वाटेनसून त्या वाटेन वयता शेंद्रेर. तितून झेम आनी पडटा? पळयात एका दिसान पांडा करून दवरला म्हाका. चल ब्रिजीट उठ आनी घरा वचपाची तयारी कर. आनी रावपाचें ना हिंगासर. घरा वचोन जाय तितलें न्हीद मागीर सुसेगाद. नो 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 चाव न्हू प्लीज चाव न्हू. ती रानांतली चाव नाका म्हाका. नाही. हॅलो इश्टानो, तुम्ही कोणागेर रावंक वयतात तेन्ना तुमच्या मनान असली चिंतना येता आसतली. वय की ना? वय जाल्यार व्हिडिओ प्लीज शेअर करात, म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात आनी मेळया असलेच व्हिडिओन दुसरे फावट. टील देन बाय बाय. मोग आसूंदी.